नमस्कार. विश्वकोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव श्री शंकर हांनी चिरडुवां खातीर बरयलेले काणये बुकांतून एक काणी सांगता. पिनारपणाचे परिणाम म्हूण. एक गांवांतू सुंदर माम म्हूण एक मनीस आशिल्लो. भारी पिनार मनीस. पिनार म्हळ्यार हिमटो. एकय पिट्टाशी म्हूण म्हणयता. दुड्डू खर्चूच म्हळ्यार नज ताका. तागेल घरा लागीं आंगणांतू एक व्हड मड्डो आशिल्लो. दिगूच येतर मड्डो. ताजेर भर नाल्ल जाता. आतां नाल्ल काडका न्हय, तावळी मड्ड्यार चडटल्या पोका. ताका पयल्यार दुड्ड दिवका. दुड्ड दिवचें म्हळ्यार सुंदर मामा नज. तो लेखता, मड्ड्यार चडटना हांव पळयलां मगो फुडें. कसलें भारी काम. पांयां एक राज्य सुतवाचो, हातां भितर एक राज्य दवर न्हू, मड्ड्या मातशें दोकून तें दोनी हातान दवर न्हू वयर चडचें. हांव पळयतां, जाल्ली जाल्यार कितली लायक. 3 म्हयन्या एक पंता मड्ड्यार चडटल्या आपोवका, ताका 100 रुपया दिवका. तें व्हरत नवें म्हूण तो लेखता आनी तोची मड्ड्यार चेडूं तयार जाता. कुर्ता एक कोयती शिरकायता आनी एक दीस सकाळीं चेडूं सुरू करता. चडटन कळटा ताका, ओ हांव लेक्कील इतलें सुलभ नाय काम म्हणून. 2 हेज्जी वयर वतना 1 हेज्जी सकयल निसरता. तशी कश्ट पावन पावन कशी पुणी तो मड्ड्यार वयर थंय पावता. नाल्ला थंय तो पावता जाल्यार इतलो सोलवून वता म्हळ्यार तागेल्या हाताकय बल वता, पांयाकय बल ना, सगळो हुमेन गेला आनी ताळ पुरा सुकून आयला. नाल्ल काडच्या ताज्यान जावचें ना. तो अशी सकयल पळयता, ह्यो नेलार दुखून हांव इतलें तरसवे. आत्त बिणी हांव हात निसरून सकयल पडलें म्हूण जाल्यार म्हगेल माती भेतून कैल जावची खंडीत म्हूण ताका जोर भंय जाता. तो देवाल उडगास करता, देवा हांव कशी पुणी साबीतेरी एक मुळा वचून पावची म्हण की कर देवा. आनी मुखार हांव मड्ड्यार चेडूं येना. एक पण तूं म्हाका म्हगेल जीव उरोन सकयल पावयल म्हूण जाल्यार हांव 100 कसल्याक 1000 जनांक हांव दुर्बळ्यां जेवण दिता म्हूण सांगता. तशें आंगवण सांगून घेतरी ताका धैर्य येता. तो हळू सकयल देंवच्या सूर जाता. सूर कोन न्हू अर्द मड्ड्यार येवन पावतना तो तोगू पळयता. तेन्ना तागेलें भंय उणी जाता. अब्बा आतां तितलें तर ना हांव. तितलेंय कश्ट ना तोगू वचचें. हांव थोडी गडबीड करून 1000 जनां जेवण दिता म्हूण सांगून घेतली मो. होडणे 500 जनां दिल्यार मस्त पुरो म्हूण लेखता. आनी थोडी सकयल येता तेन्ना पळयतना ताका आनीकय धैर्य येता. 500 जनां कसलें जेवण दिवका, 250 जनां दिल्यार मस्त पुरो म्हूण लेखता. तशी सकयल आयिल तशी ताका धैर्य येता वता. जेवण दिवका जनां लायक उणें 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 करून येता. आनी नेल्यार देंवन तर लेखता, एकल्या दिल्यार मस्त पुरो म्हूण लेखता. आनी घरा येवन बायलेल्या पुरा खबर सांगता. आनी पायी हांव उणें जेवतलो कोण आसा म्हूण गांवां सोदून एकल्या जेवणां आपयता. पायेक जेवणां तयार करता तुवें म्हूण सांगता. आनी गांवां भर भोंवतना ताका सपोरीक मनीस मेळटा तिम्मा म्हणून. ताका तो सांगता, पाय तूं म्हगेल घरकड जेवणां येवं, पाय दनपारां एकल्यान येवका म्हूण सांगता. घरा येता हेर दीस सकाळ बायले सांगता, आंगवण सांगिल्लें नवें करची पुरा तूं करी, जाल्यार जाग्रतेन करी. मस्त कोर पाडदुमाड कोर नका. ताका वाडटना साना दवलो एक हॉड एक चमची घेवन वाडी. हांव हांगा बसना इत्या म्हळ्यार हांव हांगा बसल्यार म्हगेलें व्यार वायट जाता. हांव व्यारा वता, तूं कसो म्हूण सुदारशी म्हूण सांगून तो वता. अशाण तिम्मा भारी आश्चर्य. उश्टे हातान कायळ्ळो धांवडायन तेलो सुंदर मामू जेवण आयत्या ताणें म्हाका आपयलां बा म्हूण लेखून कसं म्हूण पळोवया म्हूण तो सकाळींच येवन सुंदर मामाल घरा लागीं राबून अशें पळयतर आसता. सुंदर मामान चमकल पळयल कुडले तो घरा येता आनी बागेल धाडयता. सुंदर मामाल बागेल काडटा आनी अयो तूं इतलें सकाळ येयला वे, तुका दनपार न्हू जेवणा यो म्हूण सांगिल्लें. हांव रांदपच उर करनी आनीक म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो सांगता, होडणे हांव दनपारां जेवणा येवचें जाल्यार तुमकां आज येताय अशी दुर्बळ्या भोजन आनी करून गोतना नवें. करचुक्र मनीक शिकोया म्हूण हांव आयिल्लो म्हूण सांगता.
तूं कसं कसं रांदप करता साजी म्हूण निमगिता. तेन्ना ती सांगता हांव चण्यांक अशी कुवाळ्याचा सम आंब्या उपकरी पप्पोड तळता सारो दळितोय आनी मडगण करता म्हूण सांगता. पळय पळय हांव येयलें कितलें लायक जालें. पन्ना तुदेर एक कूट नातल्या रे पान्ना खंयच्यान जायना आनी जेवणा रुचीस वे खारते जाता बटेटा जाता सुरना जाता खंयच्याचें जाता एक आमशे तिक्षे एक कूट कोरता तुवें म्हूण सांगता. मागीर तूं कसलें एक गोडशें सांगलें म्हाका मडगण म्हणून एक दुदपाकूय करी ताका चडतेच बदाम घाली आनी इतलेची खिचडी करी. मागीर तूं ताका खबर काणी मू एक मीठ मिरसांगी ताक कर नातल्या रे जेवील जेवण जिरतवे तेवंय करी म्हूण सांगता. मागीर उडगास कोण सांगता पळय आनी एक विशय कसो म्हळ्यार जेवण जेतरी भोजन दक्षिण म्हूण एक दिवचे क्रम आसा. तें दी न्ही जाल्यार जेवण दिल्ल्या लेक्काक जायना परिपूर्ण जायना तें देखून फुडें कालांत तूं दोन दोनी भांगरा पावली दिताली खंय. आतां भांगर आनी दिवचे काल न्हय म्हणया जाल्यार तूं 500चे एक 2 नोटपणी दवर नकवे तें तयार करी. आनी एक विशय कसो म्हळ्यार रांदप करतना एकल्याक बणी करची न्हय एक 8-10 जाणां खातीर कोरपा जाता म्हूण सांगता. सुंदर मम्मालो बायल हें पुरो म्हाका बामणान सांग न्ही म्हूण मना लेखता जाल्यार हांगवण सांगून घेतील जेवण परिपूर्ण जावका न्हय जायत जायत तूं सांगिल्लें पुरो करता म्हूण सांगता. इकडे तिम्म वता सुंदर मम्मालो बायल पुरा रांदप आनी करता. दनपार जेतना तिम्म जेवणा येता येवन तूं केलें रांदप पुरा देवा लेद्रा दवर पळया देवा सुरवे नैवेद्य कोरका म्हूण सांगता. आनी देवा लेद्रा दवर न्हू धांकील पुरा काडी म्हूण म्हणटा आनी तांतू भितर पुरा निर्मल घालता. मागीर तिका सांगता पळय तूं मनशाक कशी दक्षिण दितकी तशी देवा काणीक दिवका ताकाय पावका न्हू हें जेवण म्हूण सांगता. आनी 2 500 नोट हाडी म्हूण सांगता. ही वचून तशी हाडटा. मागीर येवन जेवणा बसता आनी गट्टी चेपून चेपून जेवता. मागीर सांगता पळय तुक्कन तुगेले बामणा थोडें जेवण काण दवरी आनी व्हरलेले पुरा एक पोरनी दब्बे असले घालून दी म्हाका हांव जेवतना म्हगेले चेडवान उपाश पडचे वे थंय म्हूण सांगता. आनी पुरा घेवन घरा वता. थोडे वेळान सुंदर माम जेवणा येता जाल्ली वे तिम्माल जेवण म्हूण निमगिता. तेन्ना पुरा खबर सांगता तुमी म्हाका पुरा समज सांगिल्लें ना ताणें पळय दक्षिण घेतलें गोडशी चड करयलें म्हूण पुरा खबर सांगता आनी ताका खूब पेरवता. अशी पुरा केलें ताणें खंयच बोग दी म्हाका एक म्हूण सांगता न्ही पोट्ट घेवन तिम्माल घरा धांवता. तिम्मान सुरवेक बायले सांगला पळय आतां तो सुंदर मामू खंडीत हांगा लढाई येता तूं अशेंच पुरा कोरका म्हाका आतां गोडशा जेवण जेवन जोर न्हीद आयल्या म्हूण तो बायलेक कसं कोरका म्हूण सांगून भितर वचून न्हिदला. सुंदर मामान येवचे पळयले कुडले तिम्माल बायल हडोडोन रोवन गलाट करता. आयलो तूं आतां पळोवच्याक आमी न्हू तची मीठ की शीत की खावन आमगेले घरा आशिल्लींची कसले आपयले तूं जेवणाक विश घाल पेटयल्या आमगेले बामणाक तुगे ते दुखून येत दुखून तो ओंकून ओंकून भितर पडला. आतां म्हगेले बामणाल जिवा कसले जावका म्हाका न्ही म्हगेले चेडवांक कोण गती हांव सीदा पोलिसाल्या वता तूं गोतस तुवें जीव काडलें कसं शिक्षा मेळटा म्हूण म्हणटा. सुंदर मम्मा भंय जाता कसो उरली ती आसूं खंय पुरकी आमगेले वासरी काळोख म्हळ्यार काळोखू माळ्यार सोकणीले विंद्राले आनीक जरलाले राज्य खंय पुणी रांदप करतना सोकणी बिणी कोण आसत की रांदपान तूं ताका जोर भंय जाता. तो सांगता आतां तूं कसले न्हू तो बसल्या ताका वैद्याल्या व्हर म्हूण म्हणटा. तेन्ना तिम्माल बायल सांगता वैद्याल्या व्हरचें म्हळ्यार खुशाल वे आतां गेल्ले कुडले रगत परिक्षा करी तें करी हें करी म्हणटाचे म्हगेल्या कांयच दोड्डो म्हूण म्हणटा. तेन्ना सुंदर माम सांगता तुगेले पुत्ता पेटे म्हगेलो हांव दिता तुका दोड्डो म्हूण म्हणटा. आनी घरा वता आनी बायलेल्या सांगता सुरवे म्हगेले पर्स हाडी म्हूण सांगता. आनी पर्सान दुखून तिम्माल पुत्ताक थोडे दूड दिवन सुरवे ताका डॉक्टराल्या व्हर म्हूण म्हणटा. आनी बायले निमगिता तूं समज धांकला वे रांदपा पुरा पळय ताका विश पडला म्हणटच तो सोकणी जेवो पडल्या वे रांदपान तूं म्हूण म्हणटा. ती आलोचन करता म्हाका कळलं म्हण की कसले जाय न्ही चुका मुखेन बिणी जाल्ल्या की म्हाका गोतना आतां कसं करचें ताण वांचून ओरकामू म्हूण ती देवा कुडा धांवता आनी देवाल्या मागता देवा तिम्माल जिवा कांय जायना तशें करी हांव 1000 जन दुर्बळ्यां जेवण घालता देवा म्हूण मागता.
पळयलें न्हू तुमी माड्ड्यार चडतले जाल्यार दोरोच्या पिनार पणकोर सुंदर मामू इतली पुरा कश्टां पोण कडेर वापास 1000 जनां जेवण दिवचे कडेन येवन पावलो. नमस्कार. अनेक वरांतू अनेक नव काणयो ಒಟ್ಟು मेळया.